नमस्कार. आज आमच्या राजमाची या प्रोग्रामात आसात आमच्या बरोबर थिवी मतदारसंघातले आमदार गोवानेस बाब निळकंठ हळर्णकर आणि आमी उलयतले आज गोंयच्या राजकीय स्थिती विशीं. निळकंठ बाब, पयल्यान पयलीं तुमकां विचारतात, तुमी आतां इतकीं वर्सां राजकारणांत आसा, तुमी जर फाटीं वळून पळयलें जाल्यार जेन्ना पयले फावट जेन्ना गोंयान राजकीय परिस्थिती तयार जाली आनी पयले मुख्यमंत्री गोंयचे भाऊसाहेब बांदोडकरान आपल्या हातान सत्ता घेतली, गोंयाची हें करपाचें, उदरगत करपाचें, गोंयची बरें करपाचें भाऊसाहेब बांदोडकरान आपल्या हातान घेतलें आनी कार्याक लागलो. तुमी तेन्ना पळयलें आसतलें तेन्नाची राजकीय परिस्थिती कशी आसली? जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर पयलो मुख्यमंत्री म्हणून जालो तेन्ना गोवा राज्य आमचें एक पोर्तुगीज काळान आसल्या कारणान पयलें पावल म्हणजे शिक्षण क्षेत्र नासलें. शिक्षण क्षेत्रांत जी जाय आसली ती ना. ती भाऊसाहेब बांदोडकरान पयलीं गांवांनी शाळा सुरू केली आनी शाळा सुरू केल्या त्या टायमार आमचे कडेन जे मास्तर जाय आसले, गुरुजी म्हणून जाय आसले, तेंची सुद्दां कमी आसली. तेन्ना शेजारच्या राज्यात महाराष्ट्रांसून किंवा कारवारसून थोड्या प्रमाणान येयले आनी त्या टायमार तांकां तितकें शिक्षण नासलें. पूण जे शिकोवंक शकता, जेंची शिक्षण कमी आसल्या पासून शिकोवंक शकता, ह्या लोकांक तेणें हाडून पयलीं कार्य तेणें शिक्षण क्षेत्रांत घातलें. त्याच बरोबर गरिबांचो नेतो, गरीब गेल्या खाली हातीन परत येयना हे विचार करून सबंद गोंयचे लोक तेजे फाटसून रावले, तेजे आदर्श लिडर म्हणून मानलो आनी तें करता करता कांय प्रमाणान तेणें कॅथलिकूय लिडर तयार केले, जेच्या पासून तेंचोय सपोर्ट घेतलो, आपल्या मंत्रिमंडळान घेतलो आनी एक बरें सरकार गोंयान गोवा मुक्त जाल्या उपरांत ताका दिवपाक एक संदी गावली. आनी त्या प्रमाणे तेजो वेवसाय जेन्ना मायनींग आसलो तेन्ना ताकाय थोडे पयशे गावताले. कित्याक आमी पळयताले तो पेडण्या वयता आसतना कोलवाच्यान वयतालो तेन्ना अशें त्या टायमाचो एक रुपया काडून लोकांक दी. सो उदार तशी तेजी अपेक्षा. मागीर तेज्या उपरांत पूण तें करता आसतना तेज्या उपरांत ताई शशिकला काकोडकर येयली सुद्दां. पूण भाऊसाहेब बांदोडकर तेन्ना मार्ग घातलेले, तेन्ना इंजिनियरींग कॉलेज येवची, पॉलिटेक्नीक येवची, ITI येवच्यो, त्यो सगळ्यो तेन्ना योजना स्टार्ट करपाची चालू जाल्या. आनी तेज्या उपरांत जे कोण येयले प्रताप सिंग राणे म्हणून हे योजना सगळ्यो स्टार्ट जाल्यो, विकास हळू सुरू जालो. फुडें गेल्या उपरांत मागीर जेन्ना त्या वेळार ऑपोजिशन लिडर एकच आसलो, तो म्हळ्यार जॅक द सिक्वेरा. म्हळ्यार अशें म्हणूं येता की एक पावरफूल जबरदस्त ऑपोजिशन लिडर आसलो आनी दोगांयनी सांगातान काम केलें, भाऊसाहेब बांदोडकरान आनी जॅक द सिक्वेरान. जॅक सिक्वेरा कितें कमी जास्त जालें, उणें जालें जाल्यार तो सरळ सरळ एसेंब्लीन सांगतालो की हें तुमचे बरोबर जायना. आजच्या परिस्थितीन जर पळयत जाल्यार आज जर एखादो राजकीय नेतो आमचो चुकता जाल्यार तेजेर बडी मारपी असो एक लिडर तुमकां दिसती पडटा सद्याच्या परिस्थितीन? न्ही, आदले जे सिक्वेरा आनी बांदोडकर आसले पळय, आदी लोकांचो कल्चरूच एक शब्दाचो आसलो, मानाचो आसलो आनी तत्व आसलें. जेन्ना ते दोगूय झगडटाले एसेंब्लीन, जरी आतां जशी मिडिया थ्रू लोकांच्या घरा पर्यंत जे कितें घडटा ते कळटा, ते त्या टायमार कळनासलें, तरी सुद्दां त्या रणांगणान एसेंब्लीन ते तत्वा खातीर आनी गोंयच्या इंट्रस्टान, गोंयच्या हितून ते त्या प्रमाणे झगडोन वे आउट डेलिब्रेट एंड डिस्कस करप आनी ते घडोवन हाडप, चुका दाखोवप, चुका ते रेक्टिफाय करून घेवप, आनी हो तेजो मुद्दो आसलो. आनी ते सक्षम आसले, दोगूय बिजनसमॅन आसले आनी लिडींग आसले, म्हणून तांकां खंयचेच बाबतींत ते कॉम्प्रोमायज नासले. एक तेंचे जॅक सिक्वेरान जेन्ना आपले हे आमचे दिले गोंया आमचे ओपिनियन पोल करून घेतलो, बांदोडकर तेन्ना हें केलें, तेन्ना जरी मायनॉरिटीन ओपिनियन पोल म्हणून समज जॅक सिक्वेरान घेतलो जाल्यार मेजॉरिटी लोकांनी त्या टायमार ताका सपोर्ट केला. सरकार समज MGचो आसलो जाल्यार ओपिनियन पोलाक मेजॉरिटी लोकांनी ताका सपोर्ट केलो. म्हणजे तेन्नाचो कल्चर लोकांचो आनी लिडराचो एक कल्चर आसा, तत्वाचो, शब्दाचो. आमी आतां पळयता कितकेशे लोकांची भाटां आतां टेंडन्सी एक्टान गेला,
ते माणूस कितें तूं सांबाळ ते सांबाळूंक दिना तो गेला खंय कामाक मागीर जेन्ना टेनन्सी एक्ट जालो म्हूण करेक्ट जालो तेजी भाटां कितें जे शब्दाक पाळो दिनारो तो शब्द विसरूंक लागले लोक तो मुद्दो तेच आतां आहा तरी तुवें उपकार म्हणून केलें तुवें सांबाळूंक दवरलें कांय टायमा लोक म्हणपी आहा थोडे आहात येस आपल्याचे पाल आपल्या देवाक भिवन दिवंक जाय थोडे अशे आहा ना म्हाजो कांय सांबाळूंक ना काय पडना कायद्यान बोट दवर पूण त्या फाटल्या काळार जेन्ना राजकीय घडामोडी जाताल्यो तेन्ना जे रुलींग पार्टी आसताली आनी विरोधी पक्ष आसतालो ह्या दोगांय मदीं जो समन्वय आसतालो पळय आनी तांचो एकूच विचार आसतालो गोंयच्या बऱ्या खातीर कितें तरी करूंक जाय हांव म्हणटा कितें की आतांच्या काळान आतां असो एखादो लिडर जॅक सिक्वेरा सारको ऑपोजिशन लिडर तुमच्या नदरेन कोण आसा ऑपोजिशन लिडर म्हणजे आहात की लिडर खूब आहा थोडे फार जाताच पूण लिडरांकूय आतां आयज कशें आहा आतां हांव आसा हांवूय आसलो म्हणजे म्हाकाय फ्रिडम आसाच म्हणून फ्रिडम नाय कारण म्हाका कशें आसा की कांय कार्यकर्त्या खातीर जावं कांय लोक जे आमच्या फाटसून आसतात हेंकां समाधान करपाक ते बरें आहा काय वायट हेवूय म्हाज्या लक्षांत येवपाक दिनात म्हणजे एक्झिक्यूट शब्द दिवचो पडटा जावं आनी कितें करचें पडटा आतां कांय गोश्टी अश्यो आहा की NGOs जाल्या जे NGOs खोट्याचें खरें खऱ्याचें खोटें करतात म्हणजे लोकां पर्यंत खरी परिस्थिती मांडूय ना आनी तेचो कौल घेयना पूण खोटी परिस्थिती मांडूनय कौल घेता सो आतां इट इज व्हेरी डिफिकल्ट की ऑपोजिशन लिडर आसलो जाल्यार ताका मापपाक कारण आयज कमी जास्त म्हणजे बरें वायट म्हणजे कशें की लिडरूय करता करता चुकता कामां करता आसतना कांय चुकी जाता सो कांय प्रमाणान अशें आसतात की जरी एखाद्या जबाबदारी व्यक्तीक ताका बाबा हें चुकलां म्हणून ताणें मान्य केलें पूण ताणें मान्य केलें म्हणना फाटसून जे पळय लोक आसता ते मान्य करूंक दिनात पण परत एकदा कशें आहा की त्या वेळची राजकीय स्थिती जी आसली गोंयांत पळय ती वेगळी आसली गोंयांत फक्त दोनूच पार्टी आसल्यो एक महाराष्ट्रवादी गोवंतक पार्टी युनायटेड गोवन्स पक्ष आसलो त्या वेळार जॅक सिक्वेराचो काँग्रेस म्हण त्या वेळार गोंयांत पावूंक ना एंट्री जावंक ना काँग्रेसची खूब मागणी येयले आनी अशें आसलें की स्वताचेच मालक स्वताची ह्यो पार्टी आसल्यो पळय त्यो आसल्यो तेंचेर कोणाचो शेक नासलो अशें नासलें की कोणूय तांकां सांगूंक शकना हें व्हरूं नाका हें करूं नाका जॅक सिक्वेरा आपल्या पार्टीचो फुडारी म्हणून तो त्या नेटान काम करतालो आनी भाऊसाहेब बांदोडकर मोगो पक्षाचो फुडारी म्हणून नेटान काम करतालो आयची परिस्थिती वेगळी आसा नाही आयज कशें आहा न्हू डिफरंट मनीस डिफरंट विचारांनी आहात आयज विचार एडजस्ट करपाक चुकलां जावं विचार बरे वायट आसले ते डायजेस्ट करून बरें आउटकम करचो ह्यो काही क्षमता जावं ही आमच्या लिडरां कडेन आयज खंय तरी फाटी फुडें जाता आनी हेज्या खातीरूच कितकेशे पार्टी तयार जाता असो करिना की कोणूच येस हो लिडर हो सिनियर आहा हेच्या फाटसून आमी रावचे अशें मानपाक ना शेवट जर आमी सोशल काम करता आमी जर पॉलिटिक्स करता जे समाज काम करपाक वयता जाल्यार तो म्हाजो ज्युनियर पासून आसलो जायत जाल्यार तो बाबा लिडर जाल्यार हांवें मानूंक जाय तितकी कॅलिब्री आहा तितकी तेजेर काम करपाची कुवत आहा ताकद आहा तो करता हांव समज आतां एक दोन नामदार येयला आनी एखादो एक नामदार आसलो तो म्हाज्या पेक्षा कितकोसो हुशार कितकोसो फुडें आहा हांवें म्हाजें आत्मपरिक्षण करप आनी तें मानून घेवप हे असल्यो काही गोश्टी आमचे कडेन ना आतां एक गजाल पयल्यान पयली म्हणल्यार जेन्ना तुमी पॉलिटिक्सान प्रवेश केलो तेन्ना तुमची पयली पार्टी आसली ती इंडियन नॅशनल काँग्रेस तुमी काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून उबे रावले आमी भुरगेपणा पासूनच काँग्रेसीनूच आसलो 94 हांव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काँग्रेसचो जालो तेज्या उपरांत डॉक्टर विले आसा तेन्ना हांव डॉक्टर विलेच्या अंडरूच काम केलें खूब वर्सां केलें पूण तो जेन्ना आमदार आसलो तेन्ना हांवें ताका नेता म्हणून मानलो पूण जेन्ना सेक्युलर पक्षान रावचे आनी तोवूय शरद पवारा अंडर जेन्ना वयता आनी सेक्युलर म्हणून रावतलो सो तेन्ना तेज्या बरोबरूच हांव गेलो तेन्ना आमी NCP जाले NCP जाल्या उपरांत NCPन निवडून येयलो आमदार म्हणून आमदार निवडून येयल्या उपरांत काँग्रेस लेड गव्हर्मेंटान काम केलां तेज्या उपरांत हांव NCPचो अध्यक्ष जालो मागीर इलेक्शन लागीं येता आसतना ते अलायन्स नाका 2-3 दिसाच्या खातीर एकदांच वयचे म्हणजे आमी जे तिकीट जेंकां गावपाचें आसलें तेच आमी काँग्रेसीक जॉयन जाले NCP बरी पॉवरफूल पार्टी
तुमचो जो सर्वेसवा लिडर जो आसा भोमानेश शरद पवार तो सुद्दां एक खूब अनुभवी असो राजकीय फुडारी. इतकें आसतना आनी तुमी अध्यक्ष आसले गोंयचे जर NCPचे, मागीर NCP सोडपाचें कारण कितें? सोडपाचें म्हणजे हांव NCPन आसतना खुबशें काम केलें. कारण हांव डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट आसतना हांव नॉर्थ गोंयान सगळें भोंवतालो. हितूनय बरें काम केलें, खुबश्या लोकांक एंट्री बीन केली. पूण जे लोकल पक्षाक जे पाठबळ सेंटराचें जाय आसलें हें आमकां गांवान आसलें. एखादो आमचो लिडर येयलो जायत जाल्यार एअरपोर्टार येयलो जाल्यार थंय वचून हे मेळपाक चोग जाण आमी वचप. आनी कितें जरूर आमचो जो लिडर आसलो त्या टायम आमचे NCP शरद पवार हो खरोखरच टायम दितालो. इवन हांव 2-3 तेज्या घरा गेलो दिल्लीक सिल्वर ओकाक. ते स्लीप दिल्या उपरांत 8 सकयल देवल्या उपरांत स्लीप पळयना पयलीं आफोवन व्हरतालो. सो तो तें काम करी तुका मान मर्यादा थंय गावतली. पूण जेन्ना हांगा कसल्या कामाक येयले जाल्यार एखाद्या कार्यकर्त्याची ज्या एक्झिक्युटीव कमिटीची जे जर आमचे चाहते आहा हांकां मेळोन बसून मार्गदर्शन करप, टायम टू 6 म्हयन्यान जावं वर्सान एक मिटींग घेवप हें घडनासलें. आनी तेज्या पासून फाल्यां पक्ष वाडचो ना आनी तूं नेतो असल्या कारणान तुजेर येतलें अध्यक्ष जाल्या कारणान. त्या पेक्षा आमी म्हणटा की आमी तोच या, कारण बोल आमी घेवं शकना. ही नॅशनल पार्टी तेन्ना ती. म्हणून नॅशनल पार्टीक जे पाठबळ जाय, जे कार्यकर्त्यांक जेन्ना एनर्जी दिवपाक जाय तांकां मारले तेंचे सेंटराकसून जे पळय लिडर आसतात पळय ते येवन मार्गदर्शन करपाक जाय. मग बूथ कमिटी बूथ लिडरांक मेळपाक जाय जावं नॉर्थ डिस्ट्रिक्टच्या लिडरांक. असल्यो गोश्टी जायना जाल्यो. आमचे रिपिटेड सांगप आसलें पूण तें जायना. सपोर्टूच नासलो, झिरो सपोर्ट आसलो. सगळें तुमचें तुमी करप, आमचें आमी करप. पूण कितें जातालें, एक हांव आसा अध्यक्ष आनी जेन्ना सबंद कमिटी काम करता आनी खंय तरी कळत नकळत म्हाजो तेंचेर इनजस्टीस जाता जावं तें दुखावता. सो तांकां सदमत तेंची काडप, तांकां लागीं दवरप. म्हाज्या वयलो मनीस कोण जाय जाल्यार सेंट्रल कमिटी. तें जायना जालें. जेन्ना आमचे डिफरन्सीस जाले आनी ते जेन्ना लक्ष घायना डिफरन्स वाडत वचूंक लागले. तर हांगसर आमी घेवया एक ल्हानसो विसव. आज आमच्या बरोबर राजमाचीत आसा आमदार भोमानेश बाब निलकंठ हळर्णकर. RDXGOA, just a click away. Stay updated. Like us on Facebook at facebook.com/RDXGOA. Follow us on Twitter at twitter.com/RDXGOA. Subscribe to our YouTube channel at youtube.com/RDXGOA. Also, watch us live on RDXGOA app and stay connected to our website www.rdxgoa.com. You can also share your news and happenings on WhatsApp. Our number 860-540-1310. ओके, विसवा उपरांत परत एकदा येवकार सगळ्यांक. आतांच आमी उलयताले की येदी व्हडली नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आनी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष आसतना सुद्दां तुमकां ती पार्टी बदलची अशें दिसलें आनी ताची कारणां वेगळी वेगळी कारणां तुमी सांगली. आयची गोंयची राजकीय स्थिती जी आसा, आज तुमी NCP सोडून तुमी आतां जी रुलींग पार्टी आसा भारतीय जनता पार्टी, आज तुमी भारतीय जनता पार्टीत आसा. तुमकां आतां कशें कितें कॉपरेशन मेळटा? आयज आमी BJP पार्टीन येयल्या आनी आमी जेन्ना काँग्रेसीन आसले पासून जाल्यार ते आमचे स्पर्धक जावं विरोधक पक्ष, विरोधी पार्टी आमची ती रुलींग आसताली पूण विरोधी पार्टी. आयज आमी जेन्ना इलेक्शनाक लढत दिताले पळय तेन्ना आमकां कळटालें की तेंचें ऑर्गनायजेशन कितकें. तेंचें ऑर्गनायजेशन, तेंची बूथ लेवल कमिटी, बाकीच्यो गोश्टी हे सगळें ऑर्गनायज आसताले आनी तेंच्या बरोबर तेच परिस्थिती आमी झगडटाले. झगडटा अशें दिसता की ती पार्टी ऑर्गनायज आहा आनी कार्यकर्त्या भितर एक जोश तयार आसता. ते आनी काँग्रेसचे बाकीचे पक्ष खूब फरक आहा ऑर्गनायज करच्या पेक्षा. आनी ऑर्गनायज करता आसतना अशें दिसता की तेंच्या मार्फत वचचें तळागाळा पर्यंत तूं पावता. तेंची सिस्टम आहा जावं तेंचे ते विचारवंत आहा ते दिता तेज्या प्रमाणे तूं वचप. हांगा कशें जातालें की
मंडळ जावं ब्लॉक जो आहा तूं कर, तुजे लोक घाल, तुज्या लोकां प्रमाणे या. आनी जेन्ना तिकीट दिता आसतना परत थंय स्पर्धाच जाताली ती दुसरी गोश्ट. पूण तुवें उबें करप, तुज्या हेजेर वचप. हे नॅशनल पार्टी आसता की सर्टन अमावंट ऑफ वोट्स तेंचे आसताच, पूण कश्ट हे तुका स्वता इंडिविज्युअल म्हणून फळी करूंक जाता. आनी हांगर कशें आसता की हांगा तुजी तेंच्या ऑर्गनायजेशनांत आसता आनी ते ऑर्गनायज मदीं तुटना. वेरेज आमच्या हितून मातशें कितें जाल्यार ऑर्गनायजेशनान तूट येता. हो फरक जाता आतांचे पक्षान आनी पयलींच्या पक्षान. आतां आमी तुमच्या मतदारसंघा कडेन वळया. इतकी वर्सां जाली आतां तुमी आसा मतदारसंघ पळयता. तुमच्या मतदारसंघान कसलीं कामां जावचीं आसा अशें तुमकां दिसता? हांव जेन्ना पयलीं निवडून येयला तेन्ना हांवें बऱ्यापैकी बस स्टँड बांदला, बऱ्यापैकी 2 ग्रावंड बांदल्या. आनीक एक ग्रावंड करूंक जाय. म्हाका दिसता पयलीं बऱ्यापैकी एड्युकेशन सिस्टम येवंक जाय. ते हांव प्रयत्न करता आनी करतलो. हालींच आमी आनी एक मोहीम सुरू केल्या की स्वच्छ प्लास्टीक फ्री गार्बेज जावं ते स्क्रॅप हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आहा. आतां सद्या एक गार्बेज तुमी म्हटलें म्हणटकीच गार्बेज इश्यू सद्या सामको एक नरकासुरा भशेन उबो रावला. आनी तो म्हटल्यार गोंयान, उत्तर गोंयान एकूच गार्बेज प्लांट आसा आनी तो एक 7-8 गांवां खातीरूच म्हणून तयार केल्लो. आनी आतां खंय पुराय गोंयांतल्यान सगळे कडल्यान गार्बेज थंयसर येता आनी त्या प्लांटाची वाट लागल्या. ताका लागून एक खुबशें अशें वादळ उत्पन्न जालां. न्ही, ताका आतां एक्चुली कितें आसा न्हू की गार्बेज प्लांट बांदलो तो सर्टन गांवां खातीर बांदलो मान्य आहा आनी तो आसूंक जाय, कांय प्रॉब्लेम ना, बरोबर. कारण तो बांदला ते क्वॉन्टिटीच्या हेजे हिशोबान बांदला वॉल्यूम पळोवन. पूण मागीर तेच गांवां खातीरूच बांदले, ते गांव वाडत वयतले आनी तेजे आनीकूय वाडटले. पूण सायडीचे सोड आनीक वाडटले. पूण आमी सरकारान हें लक्षांत घेवंक जाय की हो जालो आनी आमी सगळ्यांक दिता असो न्हू. पूण तो जाल्या उपरांत कंटिन्यू फुडें 20 वर्सां खातीर आमी कितें करप आनी तो कसो तयार करप. आनी एक गोश्ट म्हणजे कशी आहा की आयज आमी पळयता अवेरनेस खंय तरी कमी पडटा अजुनूय. हे प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक इंडिविज्युअल्स जे लोक आहा हेजी जबाबदारी घेवपाक जाय. खंय तरी कोण ऑफिसा कामाक येता जावं रेगुलर कामाक वयता, 25 किलोमिटर येता आनी मदीं वाटेर उडयता आनी चल्लो कोलवाळे थिवी सारकेले. सांगपाचो मुद्दो कितें, एकूच काम पयलीं सुवातेर करूंक जाय की प्लास्टीक येता ती तुमी घरानूच सायडीक काडा. आयज 2-4 दुधाचे पोतयो आनी कितें काडटा तें व्हरून ते दिसा भायर उडयता. आतां पळय आमी जर पळयलें न्ही जाल्यार सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन फॉर्म जाल्यार खूब वर्सां जालीं. हय. आनी आतां हालीं एक नवी मिनिस्ट्री तयार जाल्या ती म्हटल्यार सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री तयार केला. तो आमचो बाब मायकल लोबो ते सगळें पळयता. मायकल लोबो खूब आवडटा सद्या गार्बेज जाग्यार घालपाक. पण सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन इतकी वर्सां आसा, इतकें आसून त्या कॉर्पोरेशनान कितें काम केलें असो एक प्रश्न पडटा. एक म्हणजे पयलें स्टेप आय डोंट नो, म्हाका उलोवपाक संदी गावूंक ना तेजे बद्दल. हे मॅनेजमेंट जालां पळय न्हू, मान्य आहा, मिनिस्ट्री जाल्यार मान्य आहा. जावं मॅनेजमेंट स्टुडंट आसा, ह्या स्टुडंटाकसून गांवांसून एक फिडबॅक घेवपाक जाय की हे रस्त्यार प्लास्टीक उडोवपाक खंयच्या कोणशांनी उडोवपाक कारण कितें सांगपाचो मुद्दो कळ्ळो तुमकां. आमी स्कुलाच्या भुरग्यांक वयता रस्त्या वयले काडटा, एकाद्रे बिचा वयले काडटा मान्य आहा, हे भायले कोण तरी येता न्हंयेक अनन्हंयेक करता दॅट इज सेपरेट. जे लोकल विलेजींनी स्ट्रेट रोडाच्या हायवे उडयता हे कोण? आमचे गांवचे लोक, आमचे शेजारचे लोक, आमच्या खंयच्या वाड्या वयले लोक. लक्षांत येयलें कितें म्हणटा तुमकां की हे स्टडी करपाक जाय आनी हे स्टडीक मूळ पदाक हात घालूंक जाय. आतां हॉटेल आहा, सपोज हॉटेलाक आतां FDAचे पळय दिता लायसन, तेन्ना विचारूंक जाय तूं गार्बेज खंय उडयतलो. हॉटेलवाले वयता सारके स्टाफ सगळे साफ सूफ करता 10, 12, 11 जायसर आनी रातचे 12, 11 वयता आनी हळू कोण न्हिदले काय ते पोती व्हरून खंय तरी उडयता. ह्यो गोश्टी खंयचे तरी MBA भुरगे, खंयचे इन्स्टिट्युशनां जेंकां प्रॅक्टिकल हें करचें पडटा, इंटर्नशीप करचें पडटा, ते इंटर्नशीप मार्गान हय त्या मार्गान तेणें स्टडी करपाची तांकां संदी दिवंक जाय.
म्हणजे गार्बेज मॅनेजमेंट जो आसा पळय तो जर सारको मुळाकसून जर सुरू जायत की प्रत्येक घराघराब्यांतल्यान जर आपण गार्बेज कशी तेजो विलो लायतले, गार्बेज आमी कशी खंय उडयतले, कशी खंय पावयतले सरकारा कडेन, हें जर जायत जाल्यार तो प्रश्न सुटावो जावं येता. बरें मोहीमूत तेका एकूच म्हणटा ते अवेरनेस गांवा पर्यंत वचूंक जाय, घरा पर्यंत वचूंक जाय. सद्या आतां पळय आमी म्हणटा कितें की गोंयांत फाटीचो कोणो जी फायनान्स गोंयची आर्थीक स्थिती सांबाळपी असो एकूच उद्योग आसलो व्हडल्यांतलो व्हडलो तो म्हणल्यार मायनिंग. सो आतां मायनिंग उद्योग जवळ जवळ गोंयांत थांबला, सामको काबार जाल्लो आसा. आतां एक नवो उद्योग जो आसा सगळ्यांचे दोळे लागून आसा तो म्हणल्यार ट्युरिजम. आमी कितें पळयता की ट्युरिजमा कडेन पळोवपाची एक नदर. एक असो मदीं इशू जालो की ट्युरिस्ट येतात गोंयांत, घाण करतात, थोडे लोक ट्युरिस्ट अशे बसून बिचीचेर पियेतात, तांकां बंदी हाडची, जे लिटरिंग करता, कचरो बिचीचेर उडयता. पण कशें आसा न्ही, हांव खूब जाणां कडेन असो उलयलो तेन्ना अशें दिसून येता की खंय तरी दर्या वेळेर वचून बसून बरें वाऱ्याक बसून एक तातली बियर किंवा कितेंय घेवन तें कोट मारत निसर्ग पळोवप हें ट्युरिस्ट लोक पसंद करता. आनी सद्या जो आतां बॅकबोन जो आसा गोंयचो अर्थीक बॅकबोन तो म्हणल्यार ट्युरिजम. आनी ह्यो जर अशीं बंधनां जर येत जाल्यार कितें दिसता की गोंयची स्थिती कितें जातली? जेन्ना तुजो नो पार्किंग बोर्ड लायतलो जाल्यार पार्किंग बोर्ड तुजो आसूंक जाय. हय, तुवें पिवं नाका म्हणच्या पेक्षा ते सारकी ते बॅरलां जावं तांकां बाटल्यो बिचार उडोवपाचे दवरले ऑटोमॅटीक. आनी शंबर सोरो पियेल्यार आपल्याक 1-2 बाटल्यो पडटल्योच, तें मान्य आहा. पूण जेन्ना हांव केन्ना बिचार चडून हांव ट्युरिजम मिनिस्टर आसतना पळयलें, पूण आमी पळयता पयलीं की दर्याक फेसींग गव्हर्मेंट हांवें एका एसेंब्लीक क्वेश्चनूय केल्लो. आतां ट्युरिजम हें आहा आमचें हॉटेल आहा हेजें रेजिडेन्सी कलंगूट, दर्याक फेसींग इलिगल एन्क्रोचमेंटूच बिचार केला आनी ताका होलसेल लायसन दिलां. सवाय जाय तशी रेटी थंय गावता, तो घेता आनी चलो धांवता. सेकेंड थींग आमी सॅक पासून दिता जाल्यार खंय तरी टायमाचें लिमीट आसूंक जाय. म्हाका दिसता हे 3-4 जायसर ना. पण हें बंधन जर हाडलें, हांव म्हणटा कितें की ट्युरिस्ट गोंयांत येता आनी अशी एक गोंया विशीं अशी एक समज आहा की गोंयांत सोरो बरो फ्री. ना, बंधन आसूंक जायना, तुमी म्हणटा तें आसूंक जायना. पूण त्या बंधना पेक्षा ही सबंद रातभर चलता ताका बंधन आसूंक जाय. कशें आसता, तुका जी गिरायक जावंक जाय रातभर 100, 200, 300, 400 गिरायक आसता आनी मागीर 10 जाण 12 जाण आसा. पूण 10-12 जाणां खातीर तें दवरप आनी ते 10-12 जाणूच जी घाण करता ती उरता. लक्षांत येयलें कितें म्हणटा तें. सो तेज्या खातीर त्याच बरोबर जे सॅक आहा जावं जी दुकान आहा ताका सांगपाची बाबा हे तुजे गिरायका खातीर तुजे फुडले एरिया तुजे कडेन साफ आसूंक जाय. प्रत्येक जो कोण दुकानदार आसा, प्रत्येक जे कोण तेजी लायन दिवंक जाय ताका, तेची एरियेंतली तेणें साफ करप. हें कंपल्शन जावप, कंडिशनली कंपल्शन जावंक जाय. मागीर ताका जेन्ना काडचें पडटली बाटली तेन्ना तो सांगता तूं पियेला आनी घेवंक नाका, बाटली थंय उडोवं नाका. नाजाल्यार दुसरे कडेन पिवन हांगा उडयतले जाल्यार ताका सांगतलो तूं हांगा उडोवं नाका, ते थंय व्हरोन उडय. ह्यो खंय तरी कंडिशनां जाय, बसोन विचार करून ते करपाक जाय. आतां आमी तुमच्या मतदारसंघा कडेन वया. तुमी काम केलां, सायजेबल काम जालां तुमच्या मतदारसंघात. सद्याक गोंयांत एक व्हडलो प्रश्न भेसडायता म्हणल्यार की गोंयांत खूब भुरगे शिकलेले आसा आनी अनएम्प्लॉयमेंट हो नोकऱ्यो, सगळेच नोकऱ्यो सोदता. आनी चडशे कितें ट्रेंड आसा भुरगे की म्हाका सरकारीच नोकरी जाय. आजकाल अशें आसा की सैरीगत जर जाली कोणा एखादी सैरीगत येयली जाल्यार ती पयलीं विचारता सरकारी नोकरी करता न्हवरो काय म्हणून. म्हणजे तुमी हें एम्प्लॉयमेंट जें आसा पळय तुमच्या मतदारसंघान हेच्या विशीं तुमी कितें विचार केला? न्ही, एम्प्लॉयमेंट आतां पळय आमी लोकांक मेळटा पळय ते 75% एम्प्लॉयमेंटाकूच येता. आनी दुसरी गोश्ट लोकांकूय आवडना आमी एक्सक्यूज दिल्ले, हें अशें न्हू तशें कितें सांगलें तेंवूय पटना. आनी जॉब पयलींच कमी. आतां पयलीं पळयलें जाल्यार जॉब जे जाय तेजो रेशो गोंयांत चड आहा, तरी पूण थोडें क्रिएशन जाताच. पण आयज आमचे लोक आसा पळय हे प्रोडक्टिविटी जावं त्या विशीं सेल्फ एम्प्लॉय जावं आपूण कितें करतलो ह्या माध्यमान खुबशे कमी एज कम्पेर्ड टू बाकीच्या हितून. पूण लोकांक कन्विन्स कशें करप, करी सारकें खूब आहा आनी करताले बेकार जे आसा तेंच्यांनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा कडेन वचचें अशें कन्विन्स वचचें, बऱ्यांचें बरें घेवचें. आनी गावलो मदीं गव्हर्मेंट जाल्यार गव्हर्मेंटाकूय वयचें.
हय आणि दुसरी गोष्ट तूं सेल्फ एम्प्लॉयड असल्या कारणान तूं तुज्या कन्सर्नान तुज्या व्यवसायान तूं आनीक धालो का काम करता. फॉर एक्झाम्पल माझेच घे, हांव माझे 1-2-3 काम केले, कितकेशे लोक काम करतात. म्हणजे इम्पॉसिबल काय ना, पण हे आमच्या लोकांनी अपनावंक जाय, मानूंक जाय. आणि अशें आहा की म्हाका एक म्हाज्या सरान एडवायस केल्लो, गव्हर्मेंट जॉब जावं खंयची कंपनीन जॉब केले 8 तास काम करून भोंग गावतलो, पूण सर्टन वर्सां तूं इथं बरें काम करशीत, तुजें वर्क तूं खंय तरी गावता. आनी तें पटलें म्हाका, हांव तेच्या धंद्यान गेलो. सो जो रिटायरमेंटाक तुका सेक्युरिटी गावतली तेज्या पेक्षा 5-10 पटीन तुका ह्या मार्गान तयार जाता. तुमचो एक मॅसेज दियात न्ही, जे भुरगे थोडे किंवा ज्या भुरग्यांचे आवय बापूय अशें म्हणटा की ना म्हज्या भुरग्याक सर्वीस मेळोंक जाय, पण ती सरकारी जॉब म्हज्या भुरग्याक मेळोंक जाय, अशें कोण विचार करपी आसा पळय, तांकां तुमचो एक तेंच्यांनी म्हाजें मत अशें आहा की शक्यतो आतां म्हाज्या सारके जितके येतात दिवंक शक्य आहा दिताले. आदी आमदार मंत्री आसतनाय दिल्या, म्हाज्या वांगडा भोंवताले, आतांय दितलो. पूण तरी सुद्दां खुबशे जे अशे प्रोजेक्ट असतात, खुबशे आयटम असतात, खुबशे धंदे बारीक मोठे आहा ज्याच्या पासून तूं भांगर करूं शकता. हांव म्हणटा तूं धंदोच कर आनी कितें काम कर म्हणिना, पूण एटलिस्ट सुरवात कर. आनी जेन्ना जॉब गावता तेन्ना सोडून घाल. तुज्या घरांचो आसूं, तुज्या बरोबर. आतां म्हाजे कडेन म्हाजी पयलीं सोसायटी आसली फेर प्रायस शॉप, आयज म्हाज्या चुलत भावांक दिली. म्हाजे म्हापशान नाल्ल विकपी ते आयज आनी कोण चलयता. सो हांवें तशें बारीक बारीक केलें. सो सुरवात करून ज्या टायमार तुका बऱ्यांचो बरे ऑपॉर्च्युनिटी येता तेन्ना मागीर रोखडेंच हांव रेंव काडूंक गेलो, रोखडेंच हांवें क्रॅशर घातलें. सो तूं लक्ष दिवन तुजें नशीब. प्रत्येक व्यवसायान तुमच्या वांगडा आनी कितकेशेच लोक काम करता. बरी मोठी इंडस्ट्री जाली. पूण सांगपाचो मुद्दो कितें की सुरवात करुया, घरा बसून जायना. आनी यंग एज आसता पळय, म्हणजे तुजी रक्त पळय जें जाता तेन्ना तुवें कितकेशें भांगर करूंक मेळटा, उतरत्या वयार न्हू. म्हणजे तुमी अशें सांगूंक सोदता की आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांनी सरकारी नोकऱ्यो सोदच्या परस न्ही सोदच्योच तेज्या बरोबर हें करचें, स्वताचो व्यवसाय बारीक बारीक करचो. आनी सगळी जापसालदारकी सरकाराचेरूच न दवरता तुमकां सरकारी नोकऱ्यो दिवपाची. तुमी स्वताहून जर सेल्फ एम्प्लॉयड जाले जाल्यार तुमी एका वेगळ्या तरेन सरकाराक हातभार लायता आमचें गोंय बरे भशेन चलोवपाक आनी भुरग्यांक बरी देख दिवपाची. आतां सादी गोश्ट घेया, आतां मार्केटाक चपाती आयज पणजेन म्हापशान दुकानां हितून आमच्या शॉपांनी कितकेशे चपाती खपता. चपाती व्हडलो वेवसाय जाला, पूण आमी मानिना अजून. असल्यो बारीक बारीक गोश्टी खूब ज्यो आहा ह्यो मोठ्या प्रमाणान वेवसाय जाला. म्हणल्यार आतां आमी हांगा सोंपयतना कितें म्हणया की आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांनी एक लक्षांत दवरूंक जाय, वेवसाय हो वेवसाय तो बारीक मोठो अशें नासता. आनी खंयचोय वेवसाय करपाक कांय जाणांक जी लज दिसता पळय, ना हो बारीकसो वेवसाय कित्याक करूं, हें आपलें न्ही काम, ही लज सगळी सोडून तुमी काम करचें, स्वताचो वेवसाय सुरू करचो आनी गोंयच्या उदरगतीक हातभार लावचो अशें आमचे बाब भोवमानिस्त निळकंठ हळर्णकारांक दिसता. आनी आयची ही कार्यावळ आमी हांगासरच सोंपोवया. निळकंठ बाब, तुमी येवन हांगासर आमकां तुमचो भोवमोल वेळ दिलो, तुमकां देव बरें करूं. नमस्कार.